नमस्कार, कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत। आज पळया आयचे खबरो। राष्ट्रीय महामार्ग 66 कारवारचो सदाशिवगड कोळीबाग संपर्क काळी पूल कोसळलो। एकतर्फी संचार मार्गाक सुरुवात, अवजड वाहनाक तात्पुरता निषेध। कारवार जिल्ह्यात वेगवेगळ्या भागात अतिवृष्टीच्या पावसान डोंगर कोसळचे म्हणा किंवा वादळी वाऱ्यान झाडा माडा पण दुर्घटना जातेर आशिल्ली आमी आयकतात। अशान सार्वजनिकाक संचार करतना जीव मुठीत घेऊन आपलो प्रवास करच पडता हेच खरे। प्रकृती विकोप कसो जातलो हे सांगू जायना। अशातच मंगळवारा रात्रीन 1 ते 1:30च्या सुमाराक कारवारच्या राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर 1982 वर्साक बांदिले सदाशिवगड कारवाराक जोडिले 41 वर्सां पयलीं गेमन इंडिया कंपनीन बांदिल्ले जुनो काळी पूल रात्री अकस्मात कोसळ्ळो। गोवाच्यान हुबळी मार्गान वयची तमिळनाडूची SSM ट्रान्सपोर्टाची लॉरी न्हंयत पडिल्ली घटना घडली। सुदैवान लॉरी चालक बाल मुर्गन 37 वर्सां बुडिल्ल्या ट्रकांतल्यान कॅबिनाच्या वयर कसोवसो येवन जीव रक्षणासाठी जोरजोरान विनवणी करतरेत स्थानिक मच्छीमारी बांधवान करावळी रक्षणा पोलिसांक माहिती दिवन घटनास्थळार समुद्र तटरक्षक आणि पोलीस येवन त्या मच्छीमारील्या सहाय्याक चालक बाल मुर्गनाक रक्षण करून कारवारच्या सरकारी आस्पत्रेत दाखल केले। బాలమురుగన్ నేను బాలమురుగన్ సార్ ఈ నంబర్ 2 AC 6880 வண்டி நம்பர் கோவாளுக்கு இப்படி லோட் எடுத்து போனாங்க। வெஹிக்கிள் நம்பர் TN 52 AC 6880 வந்திருந்தாங்க। நைட்டு சடனாக வந்தால் பார்த்தா பாலம் இதாகி போச்சு முடிஞ்சு அப்புறம் வண்டி அப்படி கீழே இறங்கிடுச்சு। எடுத்துட்டு நடந்து ஒன்றும் பண்ண முடியல। அப்புறம் நாங்கள் வண்டி உள்ள வெஹிக்கிளில் செல்லு அமௌண்ட்டு ஒரு சில லாஸ்ட்டு எல்லாமே இருக்குது। நீ தான் கொஞ்சம் பார்த்து कैसे बाहर आया? நீ தான் கொஞ்சம் உதவி பண்ணாங்க எல்லாம்। ग्लास उड़चट तो வெளியே வந்தாங்க சார்। बाहर आया? हाँ सर। बाद में उनको बचाया, आपको बोट आके बचाया? கொஞ்சம் பார்த்து உதவி பண்ணுங்க சார்। हाँ ग्लास उड़चट तो कैश। व्हीकल नंबर सर TN 52 AC 6880। काळी न्हंयचे हे पूल सुमार 3 कडेन तुटून पडन संपूर्ण संचाराक बंद जाला। म्हण गोवा कारवार पुलाचो संचार मार्ग अवजड वाहनाक तात्पुरती बंद दवरला आणि सध्या एकतर्फी मार्गान लघु वाहनाक मात्र अनुमती देऊन भारी वाहनाक निषेध केला। जिल्हाधिकारी K लक्ष्मीप्रिया एमी आणि आमदार सतीश सैल घटनास्थळार येवन परीक्षण केले आणि लॉरी चालक बाल मुर्गन हेमकां आस्पत्रेत वचून तेमगेली विचारपूस करून दुर्घटनेबद्दल प्रत्यक्षदर्शी कडच्यान माहिती घेतली। ಸಾಹೇಬರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಗೀತೆ ತಂದ್ಕೊಡ್ತಾರೆ। आणि जिल्हा पोलीस वरिष्ठ अधिकारी
नारायण एम, उदपालोचे दळ, समुद्र तटरक्षक दळ, रान खात्याचे अधिकारी आणि कर्मचारी घटनास्थळार येवन हेमी या दुर्घटनेत आणि कोणी अपायात सापडलात काय कितें हेजो शोध कार्य सुरू केलो. पूल कोसळिल्ली वेळ रात्रीची जाल्ल्यान वाहन संचार कमी आशिल्ल्यान व्हड अवघड जावचो वाचलो. जाल्यार प्रशासन या पुलाच्या देखरेखीचेर तितले लक्ष दिवन जावन हो प्रसंग घडलो अशें जनसामान्याल मत. कारण गेल्ल्या कितल्याशा वर्सां पयलीं हो पूल संचाराक योग्य ना म्हूण प्रशासनान थोडे दिवस बंद दवरिल्लो. जाल्यार तो पूल परत संचाराक चालू करूंक कोणी फिटनेस सर्टिफिकेट दिले हेची चवकशी जावची गरज आसा असो लोकांलो आग्रह आसा. कितलीशी वर्सां जाली या दोन्ही पुलाचेर विद्युत दीप ना. या बाबतीत माध्यमांतल्यान कितलीशी बातमी प्रसार जाली पण प्रशासनान निदेचे सोंग घेवन गप रावले. हे पूल कोणाल्या कक्षेत येता हेची व्यवस्था कोणी पळोवची हे जनप्रतिनिधीन विचार करून सर्वसामान्याक आणि सार्वजनिकाक न्याय दिवूं जाय. आज या दुर्घटनेत जीवहानी जाली ना म्हण बरें, व्हड अनाहूत घडल्यार कोण जबाबदार आशिल्लो असो प्रश्न नागरीक करतात. 41 वर्सां पयलीं बांदिल्ले हे पूल कोसळून जमीनदोस्त जाले. या घटनेचे दृश्य पळोवंक या काळी पुलार सकाळच्यान सांज पर्यंत जनसागराली भेट लागला. प्रत्येक जण आपापल्या मोबायलात या घटनास्थळाचे चित्र कैद करून घेतात. पुलाचे दोन्ही बाजून आणि मध्ये पोलीस बंदोबस्त आसा आणि अवजड वाहनाक निषेध आशिल्ल्यान पुलाच्या दोन्ही बाजून वाहनाची रांग लागिल्ली दृश्टी पडताली. प्रशासनान किंवा पुलाच्या संबंधित अधिकाऱ्यान जरी दुर्लक्ष केले तरी या पुलाची काही जनसामान्याक हो पूल धोकादायक ठरू शकता असो संशय येयलो अशी अधिकृत माहिती मेळ्ळा. सदाशिवगडचे कणसगिरी निवासी उद्योजक समाजसेवक श्री संदीप उत्तम राणे हेमी या काल पुलावेल्यान वयतना 2 जॉइंटा जाग्यार गॅप दिशिल्ल्यान संशय येवन कितें अनाहूत घडू शकता अशें दिसतरेत कारवारचे समाजसेवक जनशक्ती वेदिकेचे अध्यक्ष माधव नायक हेमकां माहिती दिल्ली. या माहितीचो ऑडिओ व्हायरल जाला. नमस्कार. हॅलो. हा नमस्कार. नमस्कार सांग. ना ही दोन हांव कितें जालें पोरा चडचे वयतालो स्कुलाक. हय आमगेर काली रिवर बीच आसा न्ही ओल्ड हय
ते थोडे अनयुजल अशें दिसले म्हाका ते कितें जालां एक एक ते स्प्रिंग ते जॉयंट्स आसा पळय जर मात लक्ष दिया पळय कितें म्हणटा एकदमच बँड जाला सगळे अशे सेपरेट अशे गाडी कसली अनावती जावन घेवन जावत ना तेंगेर कोणाला काय लक्ष दिवची ना ते डिपार्टमेंटाले ना ते पहिले 2009 ते चन्नपगौड आसतना ते हे केल्ले ते धारण शक्ती ना तेका ते चेंज करूं जाय म्हणून हेंजीस हेंजीस चेंज करूं जाय म्हणून सांगून ब्रिजीत बंद केले खबर आसा तुका हा थोडे केले मागीर मेंटेनन्स केले म्हणले मागीर कितें आनी कितें केले म्हणले जालना ते हेंजीस खाडजाक जालना तेंका भायरचे कंपनी आयिल्ले मागीर तेकाच सर्टिफायड केले तेमी ते समाज पण आता तुम्ही जर ते शेप पळया मात येवन प्रत्येक तुम्ही इतले हे जाले पळयला मग भंय सुद्दां गाडी वयता आसतना ह्या वाटेन गेले की तो डावन त्या वाटेन गेले की तो डावन अनयुजल सगळे टेक्निकली तुम्ही चेक करू जाय तुम्ही डिपार्टमेंट वाले हा न्ही तेच पण ते करतल्यार तेंका जागेच पडटा ते निधील आसा ते नाही पण तुम्ही आता तुमकां न्ही येवन तुम्ही ब्रिजा वयल्यान गेला बी तुमकां डिफरन्स कळटा एक घंटा वयल्यान दुसऱ्या घंटा वयता गाडी धडक अशें हे जाता आनी फुल म्हणल्यार अशें दोळ्या पळयला बी कळटा 200-300 एक लायनीत उरता न्ही ते सगळे पुराय हे जावन पडला जस्ट पळया कितें म्हणून ओके 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 मात निरीक्षण करा कित्याक म्हणल्यार आनीक तूं हिंग पळय कितें म्हणटा पळय हिंग सगळे जाण दोळ टाकून रावचे सगळे फाटल्यान हाडर माते म्हणटा लोक तशें म्हणून हांव काल पयर बी तुमकां कितें विचार केलो मागीर कितकी जावन दिसतालो मागीर तशें इमिडिएट कॉल केलो तुमकां ओके ओके आज पळयता आज मल्लापूर वयचे आसा तेन्ना पळयता येता आसतना ओल्ड ब्रिज हय कळ्ळें खबर आसा नवीन ब्रिज बी कितें म्हण केला ते एक लायटी खांबे ना काय ना काय ना कसं पण ऍटलिस्ट आता वयतल्या तर हे पळयला की अशी मागेल एक फिलींग हा म्हाका खबर ना कितें तरी दिसलो की बाबा हे कितें जातलें अशें दिसूंक लागला पळयल्यार सांगच्या जाय न्ही कितें तरी एखादें समज जालो जाल्यार एक हे पुरो तेका जस्ट एक स्लीप जालें म्हणल्यार जालें तें आनी तुमी आतां सांगितलें पळयलें आनी बरोबर 2009 जर समज तुमी हे जावन सांगितलें केल्लें तू खबर आसा न्ही ते स्कुला बिला वयता सगळ्या लोकांक प्रॉब्लेम जावन मल्लापूरच्यान तशें फिरून येताले मागीर थोडे दीस भायर जे स्टार्ट केले हा मागीर ते अम्मा स्कुलाक वयच्या लोकांक प्रॉब्लेम जावंक लागले मागीर ते हळू लायट व्हेकल म्हणल्यार हे बायक त्या वाटेन सोडून घेवन हे केलें पळय हा याद ते त्या वाटेन कदम बाबा त्या वाटेन रावताले कळ्ळें न्ही पण आतां ते कितें तरी करा म्हाका आतां पळया लक्ष घाला ओके 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 बरोबर एक सामान्य नागरिकाक ह्या पुलाची धोकादायक स्थिती कळू येता जाल्यार संबंधित पूल विभागाच्या अधिकाऱ्याक कळू येना म्हटल्यार हे खाते प्रशासन कितली बेजबाबदारी दाखयता हे दिसून येता असे सार्वजनिक उलयतात. संदीप राणे हेमगेल्या विषयाचे प्रशासनान लक्षात गेल्यार ही दुर्घटना घड नाशिल्ली अशें लोकांले मत. आता तरी प्रशासन संबंधित खाते आता आशिल्ल्या ह्या पुलाचे रात्री विद्युत दिवाची व्यवस्था करता काय कितें हे पळोवचे पडटले. तशें जाल्यार मात्र संबंधित दुर्घटनेची वाट पळयताले अशें म्हणूंक हरकत ना. या दुर्घटनेची राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि NH 66 कंत्राटदार IRB कंपनी विरुद्ध कारवार शहर पोलीस ठाण्यावर तक्रार दाखल केला अशी माहिती प्रसार माध्यमाक दिला. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार.
अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.